असा तुमच्या वाठारांत तेका अपोज जाता, इवन कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी अपोज केला. बीजेपीचे कावन्सिलर आसा. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी आयज एक गोंया भितर आनी हांव खंय तरी म्हणटा आमचे मुरगांवकार आनी मुरगांवच्या तालुक्याच्या सगळ्या लोकांक खंय तरी आमचें भाग्य कितें आयज फॉर्मुला रेस जी सर्कीट रेस म्हणटा आमी, सो ती आयज आमच्या मुरगांव गोवान येता. हांवें पयलींच सांगलेलो आसा कित्याक जेन्ना तेंच्यांनी प्लेस डिसायड केलो, जेन्ना ती कंपनी येवन तेंच्यांनी चॅक केले जाल्यार अशे 3 जागे तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केलेले. तेजे भितर खंय तरी तांकां मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी खंय तरी वायबल दिसली आनी तेज्या लागून हो जी फॉर्मुला 4 रेस जी आसा सर्कीट रेस ती मुरमुगांव गोवान करपाची थारायलेली आसा. हेडलँड सडा ही बोगद्यार एरिया. आयज सगळी मशिनरी आमची गोंयची ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अंडर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा EIG अंडर ही रेस जाता आनी ही रेस आसा ती फक्त 3 दिसाक लागून 31 ऑक्टोबर, 1 नोव्हेंबर, 2 नोव्हेंबर. 31 ऑक्टोबर आसा ती फक्त प्रॅक्टीस रेस आनी 1 आनी 2 नोव्हेंबराक आसा ती एक्चुअल रेस जातली. आयज थोडेशे आमचे कावन्सिलरूय आसा भितर, बाकीचे ऑपोजिशनूय लोक आसा, हे सगळे लोकांक मिसगायड करता. ही 15 दीस बाबा तेंची प्रॅक्टीस आसतली, 15 दीस रस्ते बंद आसतले. आयज खंयसरूच मुरमुगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन खंयचोच रस्तो बंद जावपा ना, आख्खो रस्तो ओपन आसा. हांव ना म्हणटा आमचे लोकांचे खंय तरी समाजीक मातसो लोकांक खंय तरी त्रास जाता आनी फक्त 2 वाठाराक त्रास जाता, ते बोगदा एरिया आनी आमची भरत लेन एरिया. कित्याक ही एरिया आसा पळय ती मेन ते रुटाक येता आनी जो रूट आसा तो फक्त 3 किलोमिटर रूट आसा. मेन जो स्टार्टींग पॉयंट आसा पळय थंयसर कसलोच इशू ना, तो ओपन स्पेस आसा, जो MPAचो जागो आसा थंयसर हे सगळे तेजे मेन इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते थंय उबे जातले. तेजे उपरांत तो रेस स्टार्ट जाल्या उपरांत भायर गेल्या उपरांत जेन्ना आमी बोगद्याचेर पावतले देवळा कडेन, बोगद्याचेर आनी थंयसून ITI कडसून भितर घेतले. सो इतलेच कडेन आमकां हो विशय आसा आनी थंयसर डेन्सली पॉप्युलेशन आसा म्हणटा ते सारके, ते लोकांचे म्हणणें सारकें आसा आनी हांव मान्य करता कित्याक हांव थंयसरलो लोकल आमदार आसल्या कारणान म्हाकाय खबर आसा. बट आयज जशें तेंच्यांनी प्रिडिक्ट केल्लें आसा की लोकांक थंय वयपाक मेळपा ना, 3 दीस लोकांक घरान आपल्या वयपाक मेळपा ना, अशें कांय ना. रेस इज आसा ती फक्त सांजची 3 वरांक लागून चलतली. बाकीचो टायम कसलेंच रेस्ट्रिक्शन आसपा ना. बाकीच्या टायमार सगल्यांक थंय वयपाक मेळटलें, सगल्यांक येवं वचूंक जातलें. फक्त 3 वरांक लागून तेन्ना ती रेस चालू आसतली तेन्ना थंयसर आमचे स्टॉप आसा. बट बाय वॉकिंग तांकां वयपाक मेळटलें, अशें ना कितें वयपाक मेळपा ना. सायडीकसून आमी वाट दवरलेली आसा, थंयसून लोकांक वयपाक मेळटा, कोणाकूच लोकांक थंयसर आडोवपाचें ना. आतां हे फक्त मिसगायड करपाक लागलेले आसा. हेज्या भितर सेकंडली अशें जाल्लें आसा कितें हांव मान्य करता कित्याक थोडोसो इनकन्विनियन्स आमच्या लोकांक जातलो. कित्याक थंयसर लोकांच्या दारांनी जी गाडयो वयताली गणपती देवळा कडेन, भरत लेनी कडेन, थंयसर गाडयो हे 3 दिसाक लागून वयपा ना कित्याक तो ट्रॅक आसतलो. तेज्या लागून तांकां पार्किंग जें आसा तें आमी भायर केल्लेलें आसा. अशें न्हू फक्त तांकां भायर गाडयो दवरून चलोन मातशें वयचें पडटलें. हे 3 दिसाक लागून तांकां त्रास जातले. बट कोणाकूच घरान अशी वयपाक बंदी म्हणटा तेन्ना जे प्रिडिक्ट केला तेजे उपरांत ते म्हणटा कितें क्रिमिटोरियम जी आमची मुसंडी आसा, मागीर आमचे क्रिमिटोरियम आसा, मागीर आमचे मुस्लीम भावांचे आमचे कब्रस्तान आसा, हांकां सगल्यांक त्रास जातले. तेंचे कंपाऊंड हॉल मोडटले, तांकां थंयसर मडी कोणी एक्सपायर जालो जाल्यार वाचोवपाक मेळपा ना, पुरपाक, हे सगळे फॉल्स इन्फॉर्मेशन. तशें कसलेंच ऑब्जेक्शन ना, तर कांयच जावपाचें ना. ते संजय स्कूल आसा ताका त्रास जातले, तेंच्या स्कुलांची भुरग्यांची बंद पडटली, तसो विशय ना. आयज हांवें अपील केल्लेलें आसा आमच्या मुरमुगांव गोवाच्या लोकांचे, कोणाकूय प्रॉब्लम आसा ते मागीर आमचे कावन्सिलर जावं, एक्टिविस्ट जावं, आमचे ऑपोजिशन जावं, हेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचे. जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या मुरगांवान येता शेनवार दीस सांजचो 4 रविंद्र भवनान, तेन्ना थंयसर येवन तुमच्या मनान कितेंय जर दुबाव आसा जाल्यार आमचो गव्हर्मेंट आसा तो सॉर्ट आवट करतलो. आमी लोकांक त्रास करून हो प्रोग्राम करपा ना आनी हो प्रोग्राम आसा तो एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम आनी हेजें म्हत्व सगळ्यांक खबर आसा. आयज इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचो मुरगांवाचो एक ग्लोबल मॅपाचेर येतलो आनी हे ताका खंय तरी लोकांक मिसगायड करून एक कावन्सिलर जे आसा तेंच्यांनी म्हाका दिसता थोडो पाशयेंस काडपाचो, CMA बरोबर उलोवपाचो आनी तेजे उपरांत तुमी. आनी हांवें तुमकां सांगलां पळय त्या टायमार भितर मेडिकल एमर्जन्सी जाय सुद्दां जाल्यार कोणाचेच ते ट्रॅक आसा तो सेपरेट आसा. लोकांची रावपाची आमची जी
रेजिडेन्शियल एरिया आसा ती सेपरेट आसा थंयसून आमकां वाट्यो खूब आसा आनी थंयसर एवरी पॉयंटाचेर आमी एम्बुलन्स दवरतले कोणाचो कसलो मेडिकल प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमी जबाबदारी घेता गव्हर्मेंट वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव स्वता ते लोकल MLA आसल्या कारणान हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी आसा कित्याक इट इज माय ड्युटी लोकांक बाबा लोकांची सेफ्टी फर्स्ट आनी हांव 100% म्हाका आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर विश्वास आसा की हे सगळें स्मूथ जातलें हे फक्त बिश्टो ना आतां थंयसर काय कसलो व्हडलो फेस्टिवल येना इट इज अ स्पोर्ट्स आनी हो एक युनीक स्पोर्ट्स म्हणटा कित्याक हे वर्ल्डा भितर एक रेकॉग्नेशन मेळटलें आख्खे देशा आख्खे वर्ल्डाचे लोक ते येतले आमच्या लोकांनी केन्ना तसली रेस केन्ना आमी पळोवना ती आमकां खंय तरी पळोवपाक मेळटा आनी फायदो कितें आसा? स्पेशली हांव म्हणटा यूथ आर वेटींग यूथ इतले एट्रॅक्ट जाल्लेले आसा यूथ म्हाका कितलेशे लोकांचे फोन येता युथांचे कित्याक बाबा वी आर व्हेरी मच एक्सायटेड टू हॅव दीस रेस इवन टू इकॉनॉमिकी सुद्दां आमकां भरपूर फायदो आसा पळय थंयसरले जेन्ना इतले लोक थंय मोगोन येतले आख्खे जितले आमचे टॅक्सी भाव आसा तांकां सगळ्यांक बिझनस मेळो आमचे आख्खे हॉटेल आसा तांकां पळय आतां तुमकां एक एग्जाम्पल हांवें एक बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन गेल्या वर्सा केल्लेलें नॅशनल लेवलाचें बॉडी बिल्डींग पावर लिफ्टिंगाचें कॉम्पिटिशन रविंद्र भवनान केलें तेन्ना एकान एक हॉटेल म्हणटा तें आख्ख्या वास्कोची ऑक्युपायड आसलेलें हॉटेलां कमी पडपाक लागली आमचो हो बिझनस आसा तो आमकां लोकल्सांकूच मेळटलो ते लोक ते एरियेन भोंवतले एक 3 दिसाक लागून सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 3 days आनी इट्स अ स्पोर्ट्स बाबा असो न्हू कितें बाबा कसलो अनवॉन्टेड फेस्टिवल हाडटा आनी कितें हाडटा ते कोण तुमी आयज पयला प्रेस कॉन्फरन्स कोणें घेतला कावन्सिलरांनी घेतला हे कावन्सिलर घेता ऑपोजिशन लिडर ऑपोजिशन पार्टीज आसा तेंच्यांनी मेमोरंडम दिल्लो आसा हेच लोक आसता थंयसरले लोकल लोकांक कोणाक प्रॉब्लम ना मिसगायड इतलेंच करता कित्याक आमकां थंयच्यो वाट्यो बंद जातल्यो आमची मुसंडी मोडटली आमची स्कुलां मोडटली आमची देवळां मोडटली हो ट्रॅक करपाक अशें मिसगायड करपाक लागलेले आसा हांवें तांकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा एज अ MLA आय हॅव गिवन जर म्हाजेर विश्वास ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येता न्हू शेनवार दीस रविंद्र भवन तेन्ना तुमी तेंचे कडेन कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन करचें CM विल बी देर 1 to 1 तुमचे कडेन उलयतलो तुमच्या मनान कितें आनी सगळे जे कनेक्टेड लोक आसा जितले ऑर्गनायझर सगळ्यांक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर घेवन त्या दीस येतलो लोकांक त्रास जावचे ना म्हणटा तुमी हांव सांगलें तुमकां न्हू आतां परत रिपीट करूं लोकांक त्रास जावपाक दिवपा ना बट सर्टन थिंग कितें आसा 3 दिसाक लागून फक्त गाडयो ज्यो दारार वयताल्यो गणपती देवळा कडेन वयताले भरत लेणीचे ते फक्त 3 दिसाक लागून आमकां गाडी थंय व्हरपाक मेळपा ना कित्याक ते ट्रॅकार चलोन वयचें पडटलें इतलोच इनकन्विनियन्स जातालो तें हांवूय मान्य करता बट जेन्ना येदो व्हडलो एक रेसींग जातालें मातशें इनकन्विनियंट कितें जाता तें मातशें आमी सोंसून घेवया कोण ऑर्गनायझर आहे अरे आमचो गोवा गव्हर्मेंट ऑर्गनायज करता एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे आमचे करता ऑर्गनायज करता जाल्यार म्युनिसिपालिटी कडेन एकय तांकां कसलेंच इन्फॉर्मेशन कशें ना पळय तुमकां सांगता ते रॉंग ब्रीफ करता आयज कॅबिनेट डिसिजन जाल्लेलें आसा हे विजेर कॅबिनेट डिसिजन जालें आनी कॅबिनेट डिसिजन जाल्यार इट इज सगळ्यांक परमिशन घेतलेलें आसा आयज चीफ ऑफिसर आमचो फूल फ्लॅश काम करता डेप्युटी कलेक्टर करता मामलेदार करता इन सुपरवायजन तेंच्या बरोबर आमचो PWD अलॉंग विथ सगळे जाण मेळून काम करता हे ताका तूं म्हणटा पळय लायसन्स बी ही सगळी फटींग गजाल ही कॅबिनेट डिसिजन जाल्लें आसा आनी सगळे अप्रुवल घेतले आसा आयज गव्हर्मेंट जेन्ना येदो व्हडलो रेस करता खंयचो प्रोग्राम जाता ताका सगळी अप्रुवल घेवनूच ही कामां करतले कितले हेजो प्रोजेक्ट हो सो इव्हेंट कितले आता आमी सांगलें आसा गोवा गव्हर्मेंट आसा ते आमी 52 crores रुपीज आमचो तो एक्सपेंडिचर आसा कोणा फिजिबल काय म्हणटा हो इव्हेंट करता तो कोणा खातीर हो अरे कोणा खातीर करा इट इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट मरे वेन इट इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट हो आमच्याच लोकांक लागून फायदो मरे तेचो भितर आनी म्हाका दिसता असलो इव्हेंट जावप एक स्पोर्ट्साक ओपोज करप म्हळ्यार म्हाका खंय तरी वायट दिसता कित्याक बाबा अशें न्हू कितें बाबा आमी डिफरंट प्रोग्राम हाडलेलो आसा खंयचो फेस्टिवल करपाक आनी बाकीचे हाडलेले आसा एक स्पोर्ट्साक हांव म्हणटा कॉपरेट करा कितेंय विशय आसा जाल्यार आय एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी